पराक्रमाच्यो पोरण्यो गाता जेन्ना आयकूंक येता तेन्ना घोडेमोडणी हो नाच चल्ला अशें म्हणूं येता. लाकड्याच्या घोड्याक घेवन नाचपी हो नाच करता आनी शिगम्याच्या दिसांनी आमकां चडशें पळोवपाक मेळटा. नाचप्यांनी आंगार वस्ती आनी फुलां घाल्लीं आसता आनी तांच्या एका हातान तलवार चलता. ह्या नाचाक वापरलेली लाकड्याची मोवाळी खूब पवित्र मानता आनी फक्त घोडेमोडणी नाचपा वेळारूच त्यो काडटा आनी धवे कपडे फुलां घालून तांकां सजयतात. घोडेमोडणी वेळा आमचे पारंपारीक वाद्य जशे ढोल आनी ताशे तर आसतात, पण गांवाच्या लोकांचे आयकले जाल्यार हो नाच खंय मराठांच्या वेळा वयलो आनी म्हणूनच नाचणाऱ्याच्या पंगडांची वेशभूषा ही अशी. घोडेमोडणी नाचणारे योद्धा सारके न्हेसतात आनी कमरेक लाकडाचो घोडो बांदतात आनी त्या खातीर तांकां घोड्यारूच बसला असो भास जाता. तलवार आनी ढाल हातान धरून ते ढोल आनी ताशाच्या ताळाचेर नाचतात. नमस्कार, माझे नाव कृष्णा गावस. आम्ही गोळ्याच्या आमच्या सातेरी केळबा टेम्पलात आम्ही सध्या उभे आसा. हे आमचे सगळे गांवकरी पणसुले, हंजुणे आनी गुळे असे 3 गांवचे आमचे गांवकरी एक कडेन मेळ्ळले आसा. सो आमचो शिगम्याची स्पेशालिटी म्हटल्यार आमचो शिगमो व्हडे उमेदीन असो जाता. तो 7 दीस जाता, कळ्ळें न्ही. सो फाल्गून म्हयनो लागल्या उपरांत आमी फाक म्हणून घालता. पयल्या रातची एके रातची स्टार्टींग. ताज्या उपरांत आमी होळी हाडटा, होळी हाणपाक वयता. हाणपा उपरांत आमी ती पुनवेक आसा, आमची होळी आसा ती पाडवेक आसता. जनरल होळी आसता तेव्हा पुनवेक आसता, रातचे लोक घालता, आमी दुसरे दिसा घालता. ताज्या उपरांत आमचे मागीर धाकटे चोर, व्हडले चोर अशें जाता. ताज्या उपरांत आमी धोंड म्हणून आसता, धोंड. ताज्या उपरांत आमच्यो करवल्यो स्टार्ट जाता. काल करवल्यो स्टार्ट जाल्या उपरांत कालचो फूल नायट आनी कायची फूल दीस असो म्हणून सादारण 4-5 आमच्यो करवल्यो सुट्टा. त्यो सुवासिनी त्यांच्यो प्रत्येक घरात तश्योच वेवस्थीत पुजा करता. आनी करवल्यो सुटल्या उपरांत आयचो दीस जो आतां आमी तुमी हांगसर आसात त्या दिसा घोडेमोडणी आसता. आमचे घोडेमोडणी गोळ्याचे 5 घोडे, 5 अर्दुल्याचे 5 घोडे आनी 3 घोडे आमचे जे भाव म्हणटा आमी पणसुले आनी अंजुणे. पयलीं केवाडे आसलो पण तो पयस आसल्या कारणान आतां येवंक शकना हांगा. सो पणसुलेच्यान आमच्या कडेन 1 घोडो येता आनी अंजुण्याच्यान 2 अशे टोटल 8 घोड्याची घोडेमोडणी आतां सद्या चालू आसा. ती हांगसर जाता आनी व्हडल्या उमेदीन आमचे गोळे, पणसुले आनी अंजुणे गांवांत सगळे लोक मिक्स जावन बऱ्यापैकी शिगमो करता आनी खूब आनी गुणांनी आनंदान सगळ्यान व्यवस्थीत अशें कार्य आमचें चल्लां. आयजूय शिगम्याच्या उत्सवान घोडेमोडणीच्या ताळार गोंयची परंपरा दिसून येता. हाज्या फुडें सावन आमच्या युवकांक विनंती करता की आमी थोडे जाणटे जायत आयले तेंच्या कडल्यान जें शिक्षण आसा, सांस्कृतीक शिक्षण आसा म्हण ते सगळें आमी घेवचें आनी भुरग्यांनी हेज्या फुडें आनीक बऱ्या प्रकारेन आमचो शिगमो साजरो करचो. हाज्या उपरांत आयचो शिगमो जाल्यार आयचो जी घोडेमोडणी जातली ताज्या उपरांत आमचो फाल्यां फूल देव आसा. ते देव 2 दीस गांवांत भोंवतले आनी तशेंच व्हड्या उमेदीन लोक ताची पुजा करताले आनी 7व्या दिसा आमचो शिगमो मागीर तेन्ना फाक आमी जो ताळो थांबयता आनी शिगमो आमचो थांबता. लास्ट बेस्ट प्रकार आमचो गांवांत आसा तो बर्नूल. तो गोळ्यात गांवांत आसा, तो आनी खंयच्याच गांवांत ना. तो बर्नूल म्हणून एक बऱ्यापैकी प्रकार आसा, तो वेगळ्या तरेन सादर जाता. जर तुमी मुद्दाम येवपा आसा जाल्यार तुमी अवश्य येवचें आनी कवरेज घेवची. सो थँक्यू व्हेरी मच, तुमी हांगासर आयले आनी आमची कवरेज घेतली. ताका लागून RDX मिडियाक आमच्या गांवाच्या वतीन, आमच्या देवळाच्या वतीन सगळ्यात पणसुले, हंजुणे आनी गुळे 3 गांवाच्या वतीन तुमचो देव बरें करूं. तर अशी ही घोडेमोडणी संस्कृतीचो अभिमान जपणारी एक लोककला.